सुरवातेक आमी गीत घेवया पेज नंबर 8 A17 केल्यांत आमी दोनया पातकां. तुमकां सगल्यांक तुमकांय देव कृपा दिवं. ह्या मिसान वांटो घेवच्याक तुमकां माय मोगाचो येवकार दिता. आयज आमी समेस्त मेल्ल्या भावार्थ्यांचो उगडास करता. आल्माची मीस तर आमची कोण ना कोण मेलिल्ली आसात, तर तांची आमी आठवण करया, तांचे पासत मागया, तांचे पासत आमी हे मीस पेटोवया. तर तुमची खाजगी मागणी इंतेसां आसात ती सगळीं मनान दवरात. कित्याक थोडीं जाणां बर्थडे सेलिब्रेट करतात, थोडीं जाणां आत्म्या पासत मागतात. ही सगळीं मनान दवरात आनी जेन्ना भावार्थाची मागणी आसता तेन्ना आमी तांचे पासत मागया खेरीत भाशेन. तर ह्या मिसान आतां वांटो घेवया बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. भयणीन आनी भावनो, आमी सगळीं देवाचीं भुरगीं, देवा सारकीं आमी मोगाळ आनी खरी पूण मोगाळ आसता आमी. पूण जेन्ना दुसरीं आमकां मोगान प्रतिसाद रिस्पॉन्स दिना तेन्ना मागीर आमचो मोग काबार जाता, निवता. अशें जावंक फावना. कित्याक आमचे सगळें जो मोग आसा तो जेजू आमचे सगळें आसा जाल्यार आमी केन्नाच अशें घडलें म्हणटच भिवची ना. अदीक आमी तांचो मोग करतले जेजूच्या कोटान रावन आनी जेजू सगळें तो मोग करूं. अशें करूंक ना जाल्यार ह्या पातकांचें आमी दूख धरया आनी देवाचें बोगसणें मागया. सगळीं जाणां काळजान थावन म्हणया, हांव पातकी सोडपो दिता देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून आमी जायतीं पातकां केल्यात. म्हजो अपराध, म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत बेगीन सुद्दां सांकवार मारी सगळ्या देवदूतांक भोगतांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकल्यो बागून आशिर्वाद घेवया. सोडपो दिता देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससण्याच्या जिविताक पावों. आमेन. सुम्या. अमोर देवा आमच्या बापा, दोयेन आमची मागणी आयक. मेल्ल्यांतलो जिवन जाल्ल्या तुज्या पुताचेर आमकां आसा त्या भावार्थ्याक आयच्या दिसा तूं नवें बळ दिताय. तशेंच आमच्या मेल्ल्या भावा भयणीक आनी आमकांय तूं पुनर्जिवन करतलोय म्हूण आमकां आसा तो भरवासो अदीक थीर कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतरांत आमी चित दिवन आयकुया. जाणवायेच्या पुस्तका वेलें वाचप. प्रमाणीक मनशाचे आत्मे
देवाच्या हातांत आसात आनी कसलेच दोगद तांकां लागचे नात. पिश्यांच्या दोळ्या मुखार ती मेलोली दिसली. संवसार सांडून प्रमाणीक मनशां गेली तें एक नोश्ट दिसलें. तांचे मोण तांचो सत्यानास म्हूण ही पिशी समजली. पूण ती आपली शांत आसात. मनशा मुखार दोगद सोंसले जाल्यारूय अमोर जिविताच्या भरवशान बोल्ल्यांत तांचीं काळजां. थोडेंच दूख सोंसून खूब आशिर्वाद तांकां मेळटलो. देवान तांची परिक्षा केली आनी ती आपणाक मानवतात म्हूण ताका कोडून आयले. भांगार उच्चांत घालून तपासतात तशें देवान तांकां तपासलीं आनी होमाचें अर्पण कशीं तांकां मानून घेतलीं. देव तांकां भेट दिवंक येतलो त्या दिसा तीं सगळीं पोरजोडीत जातलीं. उशेलांतल्या किटा पोरी तीं धांवतलीं. तीं राष्ट्रांची नीत करतलीं आनी पोरजांचेर राजवट चलयतलीं आनी सर्वेस्पर सासणाक तांचो राजा जातलो. ताचेर पातयतात तीं हें सोत समजतलीं. ताका विस्वाशी ती ताचे सोबे मोगान जियेतली. कित्याक ताणें विचून काडलेल्या कुरपा आनी काकलूत मेळटल्यो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, परमेस्वर म्हाका चरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. सगळीं म्हणुया. परमेश्वर म्हाका चरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. पांचवी चार तुजी चरवणां. तुंय म्हाका विसव तूं दिताय. तोंड उदका सरी पावयताय. तुंय म्हज्या आत्म्याक जीव भरताय. मान राखून तुज्या नांवाचो नीज मार्गान म्हाका चलयताय. जबाब. परमेश्वर म्हाका चरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. काळोखांत खोड्ड्यांत हांव सांडल्यार कसलेंच वायट म्हजेर ना येतलें. हुस्को ना, लागींच तूं आसाय. म्हजेशी सद्दां तूं उबो. सांगाती धांडया कोंक्या सयत गोठाय धीर म्हाका तूं दिताय. जबाब. परमेश्वर म्हाका चरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. अजाप जावन दुस्मान पळयतात. रुचीचें जेवण म्हाक वांडटाय. दुमदुमीत माथ्यार तेल घालताय. बोलेपण कुरपा दिसान दीस घसघशीत म्हजेर देंवतली. देवदाना तुज्या मोगाची. जबाब. परमेश्वर म्हाका चरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. सासणाचें बिराड म्हाक गावलें. ओर्चीत गोर म्हज्या देवाचें. हेंच ठिकाण म्हज्या काळजाचें. जबाब. परमेश्वर म्हाका चरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. भाग्यवंत पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचो. भावा भयणीनो, आमचे भितरलो कोणूच आपणा खातीर जियेना आनी कोणूच आपणा खातीर मरना. आमी जिवी आसा जाल्यार सोम्या पासत जियेता आनी मरून वेता जाल्यार सोम्या पासत मरता. म्हणटोच जावं जिवी जावं मेलोनी आमी सोम्याची. क्रिस्त मेलो आनी परत जिवन जालो तो ह्याच पासत म्हणजे मेल्ल्यांचो आनी जिव्यांचो सोमी जावचे खातीर. आमी तर सगळीं क्रिस्ताच्या
न्यासोना मुखार उबी रावतलें हांव, कित्याक अशें बरयलेलें आसा. सर्वेस्पोर म्हणटा, म्हज्या जिवाच्यान सगलीं म्हाका दिमी मोडटलीं आनी सगल्यो जिवो म्हाका वाकाणटल्यो. म्हणटच आमचे भितरल्या जोण एकल्यान आपणाचो हिशोब देवाक दिवचो पडटलो. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक उबी रावया. Sorvespora soy, soy, sorvespora soy, sorvespora soy, soy, sorvespora soy, sorganizo sor, igni sordale, pundeva odor, sasna cordale, sorvespora soy, soy, sorvespora soy, sorvespora soy, soy, sorvespora soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, तुमच्या पेंगटाक बांदात आनी तुमच्या हातांनी पेटलेल्यो दिवल्यो घेयात. आपलो दोनी लग्ना उत्सवा थावन परत येवन दारार मारिना फुडें ताका दार उगडचे खातीर ताची वाट पळोवन रावतात तसल्या मनशां परी तुमी जायात. दोनी येता तेन्ना ताका जागे मेळटीत ते चाकोर भागी. खरेंच तुमकां सांगता, तो आपल्या पेंटाक बांदतलो, तांकां जेवणाक बसयतलो आनी आपूण तांचे मदें भोंवून तांची सेवा करतलो. आनी दुसऱ्या पारार वो तिसऱ्या पारार येत आनी ते ताका तशेंच मेळटीत जाल्यार ते चाकोर भागी. हे मात जाणो जायात, खंयच्याय वखदार चोर येतलो, तो घराचो दोनी जाणो आसलो जाल्यार दुबावा वीण तो जागृत रावतलो आसलो आनी आपलें घर फोडून नागोवंक दिवचो नासलो. तुमी तशींच तयार रावात, कित्याक चिंतन आसलेल्या वेळार मनशाचो पूत येतलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्त. भयणीनो आनी भावनो, आमी जागृत रावंक जाय. कसलेय तर फेस्त आसत जाल्यार पळयात कशे भाशेन जागृतायेन आमी सगळीं मांडावळ करता. हें जावंक ना, तें जावंक ना, तें जावंक जाय, सगळो जागृतायेन करता. अरे तें करूंक ना. सगळीं जाणां फास्ट एकदम चतूर आसतात. आनी तशेंच परिक्षा आसली जाल्यार हेच भाशेन आमची तयारी आसता. सगल्यो वस्तूक आमी हाजीर जावंक जाय, नाल्यार कितें जातलें आमी नकळो. तर ताका लागून सगळी तयारी ते भाशेन करता. आनी सुरवातेकूच स्थान तर आमी करीत जाल्यार त्या वेळार आमी शांत आसतल्या. करूंक ना जाल्यार अदीक घाबरोन आसतल्या. हें आमी जाणो, हें अणभवलेलें आसा. पूण जिविताकूय तशेंच आमी करूंक जाय. ह्या जिवितान जियेतना कित्याक पासत म्हणून आमी जियेता. प्रमाणीक मनशां आमकां सांगलां तीं देवा सोबे आसात आनी तीं भियेनात. कित्याक तांकां देवाचो पवित्र आत्मो, देवाची घोटाय आसा आनी ती घोटाय ती सगळीं कोत्तात. आमकां कशे भशेन सांगलां, आमी जियेता जाल्यार जेजू पासतूच आनी मोत्ता जाल्यार ताचे पासतूच. कित्याक आमी सगळीं जाणां ताचे सोबे आसा. वो गूट देवान आमकां उगडापो केलेलो आसा. कित्याक म्हणून आमी भियोंक जाय. देवान आमकां सगळ्या पातकांची सुटका दिलेली आसा. तर आमी तर ताच्या एकवटान जियेत
जाल्यार आमकां कसलीच दासणी ना. ही एकूच जागृताय आमच्या मनांत धरया, ताका आमी आजीर जावया. बाकीचें सगळें सोंपें. आनी हे भशेन आमची भाव भयणां जियेतालीं. पूण केन्नाय आमी सगळें विसरता आनी ते वेळार एका स्वप्नांत कशीं आसता आनी सगळें घडटा आमचें सगळें. मागीर आमी सोयराणांत येता आनी म्हणटा अरे कितें जालें आनी दूख मागीर आमकां भोगता. आनी त्या वेळार आमच्यान सदांच जेजूशी वळोन ताचे कडेन आमच्यान बोगसणें मागूंक जाता. आनी तो आमकां पूर्णपणे बोगशिता, कित्याक ताणें आपलें रगत आमचे पासत वारयल्लें आसा आनी तो आमकां आपल्या रोगतान सगळीं आमची पातकां पुसून काडटा. इतलें सोंपें आमचें जिवीत. पूण आमी कितें जाता, ही 7 पातकां पळय आसा तातूंत बरोवन येता, गोरवान बरोवन येता. हें कसो म्हणून तो म्हाका आतां बोगशितलो ना, खालती जावंक जाय आमी. सायबा पातक केलें, म्हजे लागीं तातूंत भायर सरोंक जायना, म्हजे वस्तूंगे तुज्यानूच म्हाका मदत कर. हे भाशेन खालतीपणी आमी मागणें केलें तर रोखडोच जेजू आमकां दितलो. देवान आमकां खूब दिलेलें आसा, पूण आमी कितलीं इमटी दुसरीं आमचीं आसात तांकां दिनान. म्हाकाच सगळें जाय अशें जाता आमचें मदें. आनी हें एक पातक. आनी हे पातकान आमी अशीं पडटा. देवान आमकां कांय बरीं केलेलीं आसा, पूण आमी पळयतना फकत लैंगीक दृश्टिकोणांत, पोजडपणांत. आनी कितलें पोजडपण आहा ह्या मोबायलाचेर. सगळो लोक तातूंत पडोन आसा. भायर सरोंक जायना, खालती जावया. सायबा कितें म्हणून उलयता हांव, तुजी कूड हे भशेन हांव तुका लेखतां. राग, कितलो राग आमचे सगळें आसा. आवय, तो राग कितें करता, आमकांच पिड्यार करून उडयता. आमी गोंजता. ती सगळें पळय कोलयेत काडूंक जाय ती सगळी, पूण आमी त्या हातूंत बरोन पिड्यार जाता सारकें भितरल्यान. राग बरो न्हय. राग आयलो की ना, आमी रागाक आजीर जावंक जाय. कित्याक लागून राग आयलो, त्याच वेळार जेजूच्या नांवान तो भायर काडूंक जाय. त्याच नांवान कितें भावना, कसली भावना, कसली चिंतना जेजूच्या ताब्यांत करूंक जाय. पोटांत म्हणचे सगळो गोत म्हाकाच, हांवच दादोशी जावंक जाय, म्हजेंच दादोसपण ना. हातून आमकां कांय दादोस कमी म्हणना. आमी हातून खुशाल जायना. आनी दुसऱ्यांक देवान बरें दिलेलें आसा आनी ती बरे भशेन जियेता तेन्ना आमकां निर्डुकाय येता. कित्याक म्हणून तांचे कडेन हांव मागना अशें चलता आमचे मदें. आनी सगळें कित्याक लागून घडटा, आळसायेक लागून. आमी तरेची हातून आळसाय आमी अणभवता. ताका लागून जागृत राव म्हणून आमकां जेजून सांगलां. म्हणटच आमी तो जागृत रावत जाल्यार तो सगळो गोत आमचें सगळें आसा. आनी आमी ताचें सगळें आसली म्हणटच तो आमचो परमोस करतलो आनी आमी ताचो परमोस करतले. कित्याक आमी आमच्यान कांय करूंक जायना. तोच आमचें सगळें दुसऱ्यांचो परमोस करता आनी हे परी आमकां घोटाय दिता. शांती, दादोसकाय आनी संतोश आमकां मेळटा. भयणीन भावन सगळीं जाणां आमची आतां शेवटेन दवरया, दोळे बंद करया आनी एकूच मिनूत जेजूच्या कोटान आमी रावया. आनी थोडी आमची मागणी आतां आमी देवा मुखार मांडया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी पवित्र सभेन जागृताय हाडूंक वावरूंक आनी आमचे फिरगोजेन सेवा करून बापा सोरशीं परतून गेल्यात त्या सगळ्या पाद्री पासत देवा लागीं मागुया. आमचे मागणी तूं आयकून घे. आमचे मागणी तूं आयकून घे. आमचे शिमितेरींत मातयेक लायल्यान त्या सगळ्या भावा भयणींक देवान सर्गीचें सूख फावो करूंक देवा लागीं मागुया.
आमच्या दर एकल्याच्या कुटुंबांतलीं भावा भयणी मरून गेल्यात. तांकां आमच्या मागण्या वरवीं देवान सासणाची सवस्काय दिवंक देवा लागीं मागुया. दयाल बापा, दयाल बापा, आमची मागणी तूं आयकून घे. आमची मागणी तूं आयकून घे. आमच्या मागण्या वरवीं पुर्गोतोरीन गोरशेवंत आत्मे आसात. तांची देवान सगळीं पातकां भोगसूंक देवा लागीं मागुया. दयाल बापा, दयाल बापा, आमची मागणी तूं आयकून घे. आमची मागणी तूं आयकून घे. आमची खाजगी मागणी आतां देवा मुखार मांडया. आनी हे आमचे भाव आनी भयणां आपलो जल्मांचो दीस समरमतात तांचे पासून आमी मागया. ड्वेन de Costa, डॅनियल आल्बुकेर, विक्टर मचाडो आनी ओतम्या पासतूय हेरांचे क्रूज, मारिया आकुटिनो ह्या सगळ्यां पासत मागता हांव. आनी तुमी तुमची कोण मेलिल्ली आसा तितल्यां पासत मागात. दयाल बापा, दयाल बापा, आमची मागणी तूं आयकून घे. आमची मागणी तूं आयकून घे. सर्गींचे बाप्पा, ही थोडी मागणी आमी तुजे मुखार उबारलेली आसा. तो तूं ती सगळी शाक्ती पावय तुजे पुता जेजूचे नांवें. आमेन. दाना तोयरे वेळार आमी गीत घेवया. पेज नंबर 31 C7. बापा काकडू 3 पळे. म्हजें तुमचें बलिदान आनी मागणी सूर पुदिदाद देवा बापाक मानता तुसनी जावून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेव. भोव कोणवाडे बापा, आमचे पासत जेजू खुर्सार मेलो आनी पुनर्जीवन जालो. हें आपलें अगणीत मोगाचें समर्पण तो आतां हे वेदीचेर नव्यान कोत्ता. तातूंत आमी तुका भक्तीन एकवटाव आनी आमच्या मेल्ल्या भाव भयणांक ताच्या वैभवांत दोयन घे म्हूण मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळसां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरात बाताव. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक तीन वासुया. होय, अशें आमी करूंक फावो.
सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पोदितार आनी शासनाच्या देवा सोर कालीन सोर थंय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो सुकली आमी मरणा जावच्याक जेजू आपूण एकलोच मरूंक कबूल जालो तुजेच खातीर शासनांक आमी सुमेस जिवोवच्याक ताणें एकल्यानूच आपलो जीव दिलो देखून देवदूतांच्या दोलबरां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सोसूंक फेच्या आदीं जेजून उणो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें तुमी सुमेस घेयात हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच परी जेवण जातोच जेजून खालस घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो बापा ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची खालस नव्यान साशणीक कोरोराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मुच्या पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बावाडताचो गूट पोरगोटुया Dusza kursa ani bonor život ponovormi tu venam kasorojli somja som soroča sormonara amči sormorkor बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेल्यो पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवणपणाचो बरवासो दोन मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकळूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें पोरजोळीत तुमकां मोड पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दोय कर म्हूण आमी मागता अंकवार मारी देवाची माये सांगाती तिचे पोती भाग्यवंत जुजे भाग्यवंत दवरूंक दोत आनी सर कडेन तुका मानवले आनी ते सगल्या भक्तां बरोबर सासण्याच्या सुखांत आमकां वांटोती तांच्या सांगात तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपतीदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासण्याच्या सासणांक Amen. जेजू सोबे आमी सगलीं आमची मेलेली आसात तांकां एकवटांक आतां आमी धीर घेवन
जेजूच्या सांगाता म्हणया आमच्या आमच्या बाप्पा बाप्पा सुर्गीच्या सुर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुझी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडार जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशेन उतरकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक रासवडकी पदवी आनी मोहिमा तुशीच सासनाच्या सासना सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरुमदूतांक म्हणलें आनी आतां आमकां हांगसर आनी घराजीर आसलेल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र शुभेच्छा भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जेता आनी राजवट चलयताय शासनाच्या शासनाक आमेन जेजूची शांती सुद्दां घाल तुमचे सवय आसूं तुमचे सव्य आसूं जेजूच्या एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकृत कोर देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकृत कोर देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं आमेन म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सगळे वस्तू बरोच तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव अमूलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत म्हूण मागतां म्हज्या काळजांत तूं आसलेले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा तुजे सुरशिलो कडसून म्हाका केदींच दिवं नाका आमेन क्रिस्त प्रसादा वेळार आमी गीत घेवया पेज नंबर 66 D35 परमेश्वर म्हाका चोरयता परमेश्वर म्हाका
दोळे धांपून जेजूच्या एकवटान आमी हो वेळ सारया. मागुया. सर्वेस्परा आमच्या दयाळ बापा, जेजूच्या मरण आनी पुनर्जीवनपणाचो संस्कार आमी आतां समरमला. ताचे वरवीं आमच्या मेल्ल्या भाव भयणांक सासणाचो उजवाड आनी शांती भोगूंक तुज्या गोपान घे म्हूण आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आनी आसूं. सुरफुदितात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बड उपकार. भाग्यवन फ्रांसीस शेवेरा जेजूच्या मोगान तुजें काळी सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगोटूंक देसा देसांनी तुगेलो यांचो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार महिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवन फ्रांसीसा कडेन मागचें. आमचे ओथरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजी विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबें बापाक वाकाणटा. आमेन. शेवटाक आमी गीत घेवया. पेज नंबर 258 V12 नवो संवसार. आतां आनीक 2 मिसां आसात, 7 आनी 8. फाल्यां सान 2 मिसां आसतलीं, 7 आमचे भाशेन 8 इंग्लीश भाशेन.